ब्रेस्तार सावन एक्सपोजिशन सुरू जाले। राज्यपाल मुख्यमंत्री सयत हेर मंत्री आमदार एक्सपोजिशनाक पावले। सकाळ सावन सुरू आशिल्ल्या मिसाक गोंय आनी गोंय भायल्या लोकांची घे गर्दी। दोनपारा सेंट झेवियराची कूड बेसिलिकांतल्यान से कॅथेड्रल चर्चीत व्हेल्या। 4 जानेर मेरेन लोकांक दर्शनाक उक्ते। आयज सावन ओल्ड गोवा एक्सपोजिशनाक सुरवात जाल्या। सकाळ सावन मिसा सुरू जाल्या। गोंयभरच्या आनी गोंय भायल्या लोकांची घे गर्दी। दोनपरा सेंट झेवियराची कूड बेसिलिका ऑफ बोम जिजस चर्चींतल्यान से कॅथेड्रल चर्चीत व्हेल्या। फुडले 45 दीस थंय दर्शन घेवंक मेळटलें। Of course, through this, the unity of the country, togetherness of the people, a good message is conveying to the entire nation, and our Honorable Prime Minister also very much interested in this church, and he referred it many times. And for Goa is known as a better place for the unity of the people. गोंयभरांतल्या देशभरांतल्या आनी परदेशांतल्या सगळे सेंट फ्रांसीस झेवियर हे जे मुद्दामून ह्या इव्हेंटाक येवपी लोक हांकां परत एकदा वेलकम करता। ऑलवेज फ्रॉम द गव्हर्मेंट सायडींतल्यान सगळे कॉपरेशन्स ह्या इव्हेंटा खातीर द जज ऑथॉरिटीज हांच्या खातीर सदोदीत पयली आसा, हाज्याय फुडें आसतलें। Saint Francis Xavier is supposed to be our savior. It is said that Goa has been saved of many a calamity due to the intercession of Saint Francis Xavier. Therefore, we all are so ever grateful. This is one of the best examples of communal amity, organization of this sort to a world scale, because you have people coming from all over the country. You have people coming from all over the country. You have people coming from all over the world for this exposition. Yeah, I think it was a great blessing for all of us, and I think we are ready for the exposition today. And I'm happy that the Honorable Governor, the Honorable Chief Minister have been here, and they are also very happy to be blessed. And I'm sure our Saint Francis Xavier would intercede for all of us. गोंय महाराष्ट्र दर्यांत नौदळाची पाणबुडी आणि नुस्तेमाराच्या ट्रॉलर्साचो एक्सिडेंट संरक्षण मंत्रालयान जाहीर केले। नुस्तेमारी ट्रॉलर्साचेर खंय एकूण 13 मांगडी आशिल्ले, तातूंतले 11 जाणांक रेस्क्यू केल्यात, जाल्यार दोगांचो सोद रातीं उसरा मेरेन चालू आशिल्लो। एक्सिडेंट नेमको कित्याक जालो तेचें अजून कळिल्लें ना। आमी आसा आयज वास्को आनी आयज आमी एक जी न्यूज घेवन आयल्या, इट्स अ व्हेरी ट्रॅजिक इन्सिडेंट। एक फिशींग वेसल मार्थोमा ही बोट जी आसा आयज जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा ती खंय भायर दर्यान अरावंड 70 किलोमिटर्स ऑफ गोवा कोस्ट एक सबमरिनाचेर एक्सिडेंट जालो। हे ट्रॉलराचो आनी सबमरिना भितर एक्सिडेंट जालो आनी इमिजिएटली जे ट्रॉलराचे खंय अंदाजे 13 लोक आशिल्ले, तातूंत भितर ते सगळे जेन्ना एक्सिडेंट जालो हे सगळे उदकान पडले। इमिजिएटली नेवीन रेस्क्यू ऑपरेशन्स चालू केले, 6 बोट्यो घातल्यो आनी एक एअरक्राफ्ट घातले आनी आतां मेरेन जी आमकां न्यूज जाता की 11 लोकांक तांच्यांनी रेस्क्यू केल्लो आसा। तांच्यांनी खंय आतां सद्याक कोस्ट गार्डाकूय डायवर्ट केल्लो आसा त्या जाग्याचेर आनी सद्याक 2 जे क्रू आसलेले त्या बोटीचेर तांचे अजुनूय कांय मेळूंक ना तांकां, पूण 11 लोक 13 लोक आशिल्ल्या बोटीचेर 11 लोक रेस्क्यू जाल्ले आसा। 2 लोकांचो अजुनूय सोद चालू आसा। वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक। कुख्यात इंटरस्टेट लिकर स्मगलर प्रफुल्ल यादवाक गुन्यांव फाट्यान ताब्यात घेतला।
ताका पालये पेडणेच्या सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी लिकर स्मगलिंग केसींत धरला. दुसऱ्या एका केसींत पॅसेंजर बसींतल्यान गोंयांत आशिल्ल्या प्रवाशांक विकत घेतिल्लो सुमार 77 लिटर सोरो गोंय कारवार शिमेर जप्त केलो. सोरो आणि गाडी धरून सुमार 26,12,000ाचो माल जप्त केला. इंटरस्टेट लिकर स्मगलर प्रफुल्ल यादवाक गुन्यांव फाट्यान ताब्यात घेतला. तो मूळ नाशिक, महाराष्ट्राचो. क्रायम ब्रांचीन यादवाक सिंधुदुर्ग पुलिशेच्या ताब्यात दिला. इतले मजगती पॅसेंजर बसींतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या प्रवाशांनी आपल्या गावात व्हरपाक गोंयांत विकत घेतिल्लो सुमार 77 लिटर सोरो गोंय कारवार शिमेर माजाळी अबकारी नाक्यावयल्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलो. तशेंच बेकायदेशीर रितीन सोरो व्हरपाक वाव दिल्ले खातीर ड्रायव्हरा आड गुन्यांव नोंद केला. सोरो आणि गाडी धरून सुमार 26,12,000ांचो माल जप्त केला. काल रात्री गोवा कारवार या शिमेचेर आशिल्ल्या माजाळी अबकारी चेक नाक्याचेर गोंयांतल्यान कर्नाटकाक येवपी एका खाजगी ट्रॅव्हल कंपनीच्या बशीची तपासणी केली असता त्या बशीत प्रवाशांकडे एकूण 77 लिटर गोवा निर्मित मद्य असा तो सापडलेलो आसात. आणि या प्रकरणात बेकायदेशीरपणे गोंयचो सोरो आसा तो वाहतूक करपाक प्रोत्साहन दिल्याबद्दल बसचे चालक आसात तेच्या विरोधात गुन्हो दाखल केल्लो आसात. या प्रकरणी दारू आणि बस असे मिळून एकूण 26 लाखाचो मुद्देमाल आसा तो माजाळी आबकारी विभागान जप्त केल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. गोंयांत जावपी उदरगतीची आणि गोंयच्या संस्कृतीची US कावन्सिलींग मिकी हॅनकीन तोखणाय केल्या. भारत आणि अमेरिके मदीं टेक्नॉलॉजी आणि फार्मा मळार वेवसायीक कॉलॅबरेशनाचो संदी आसात. फिल्म प्रोडक्शना मदीं कॉलॅबरेशन्स करूं येता. 55वे इफ्फी अमेरिकेंतल्या फिल्म मेकरांनी वांटो घेतिल्लो. इफ्फींत आयिल्ले कडेन हॅनकी उलयलो. Just this morning, I came from IFFI and Film Bazaar, and we've got these great US filmmakers who are out here working with Indian filmmakers from all over the country, developing scripts for web series, and maybe we'll get to see the next great script come out of one of these joint workshops between the American and Indian filmmakers. I hit a few major topics while I was here. One is looking at the innovation ecosystem that's here in Goa. You've got a lot of work going on at leading universities like the BITS Pilani campus here in Goa, research into really important things that drive the modern world, like semiconductors and clean energy and pharmaceuticals, all industries that I know Goa is either big into right now or is looking to extend into, and we want to be partners from the US side with all of these. Also this week, one of the big things that we're looking at is the flow of people between our countries and people-to-people connections. On Monday, we just put out the annual report about the number of students going to the US. And for the first time since 2008, we're very happy that India reached the #1 rank for students going to the US of all countries in the world. 3.3 lakh, 330,000 Indian students in the US. गोंयांत दिव्यांगांक आर्थीक आत्मनिर्भर केल्ल्यान गोंयची तोखणाय. Some of the Goa government officials who are doing groundbreaking work in two areas that I just want to call out. And one of them is with disabilities. The Goa Disabilities Commission. I'm incredibly impressed by their first in the country work that they're doing to promote inclusive economic participation, social participation for everyone with disabilities, the normalization, the mainstreaming of people with disabilities. I'm really impressed by that. I was just over at the Bom Jesus Cathedral and Basilica for the exposition of St. Xavier's remains. What a wonderful event. And what did I see there? I saw these electric wheelchair accessible rickshaws from the Disabilities Commission facilitating the visit of pilgrims. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि शिरीष कुंकळेकार. कुडचऱ्यात ज्येष्ठ नागरिकांक बँकेतले पयशे लॉकरांतल्या भांगराक नाडपाचे केसींत आरोपी बायलेचो अटकपूर्व जामीन अर्ज मडगांव JMFCन भायर मारलो. एका NGOन ती वावुरताली. लोक ताचे कडेन कागाळ घेवन पुलिसेंक पावले. मात
FIR आजून जावंक ना. ताचेर FIR जावचे आदी अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केल्ल्यान भायर. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात दिपश्रीचो वांगडी आरोपी अनिकेत खांडोळकारान फोंडे GMFC जामीन मंजूर केलो. मजगती दिवचले पुलिसांनी अटक केल्ल्या माणिकराव राणेची जामिनाचेर सुटका जाली. 4 जाणांक 21.50 लाखाची टोपी घातिल्ल्या खातीर 7 दीस फाटीं राणेक अटक केल्ली. कोलवाळे जेलींतल्यान भायर येतकच वेलकम सिंगम म्हूण ताच्या समर्थकांच्या जल्लोशाचो व्हिडिओ व्हायरल जालो. खूब कमी निर्माते आसा जे खऱ्या घडणुकेचेर सिनेमा तयार करता. अशें सिनेमा चडांत चड लोकां मेरेन पावपाक जाय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो. द साबरमती रिपोर्ट हो सिनेमा गोंय टॅक्स फ्री करपाचो विचार सरकार करता. हे विशीं बेगीनूच नोटिफिकेशन काडटले. द साबरमती रिपोर्टाचें स्क्रिनींग पळयल्या उपरांत मुख्यमंत्र्याची घोशणा. द साबरमती रिपोर्ट्स मुवी पळयल्या उपरांत हांव म्हाज्या बरोबर आमचे अध्यक्ष बाकी सगळे हांच्यांनी पळयल्या उपरांत एक्चुअली मुवी जी आसा हो ट्रू स्टोरीचेर खूब कमी लोक मुवी तयार करता. ही ट्रू स्टोरीचेर मुवी तयार केल्ली आनी हो फॅक्ट्स लोकां पर्यंत पावपाक जाय. गोंय सरकार ही मुवी टॅक्स फ्री करपाचो विचार करता. थोड्या दिसाच्या मदीं हाजे टॅक्स फ्री करपाचें नोटिफिकेशन्स येतलें. कुचेले कोमनीदादीच्या जमनीत उबारिल्ल्या घरांक कोलवाळे पंचायत हेल्थ NOCचेर घर नंबर दिवन मेकळी. घरां खंय म्हापशे पालिकेच्या वाठारांत येतात. घरां बांदतल्या कोमनीदादीन सांगिल्लें तांणी खंय आयकलें ना. प्रशासक सांगता. कोलवाळेचो सरपंच म्हणटा डॉक्युमेंट पळोवन घर नंबर दिल्ले. मजगती लँड ग्रॅब केसीत धरिल्ल्या दोगांक 14 दिसाची कस्टडी. कुचेले कोमनीदादीच्या सुवातींतल्या घरांक कोलवाळे पंचायत बेकायदेशीर नंबर दिवन मेकळी म्हूण बोवाळ. घरां बांदतल्यांक कांय जाणांनी फोटोवन सुवात विकली. कोमनीदादीन घर बांदतल्यांक पयलीं सांगिल्लें मात तांच्यांनी आयकलें ना. ओवरऑल म्हणजे आता गव्हर्मेंट उलटात एक्शन घेवपाक आमी कंप्लेंट केले तेन्ना गव्हर्मेंटान काय एक्शन घेतलें ना. आमी पर्सनली वचून डिमॉलिश केल्ले आसले आनी ते लोकांक सांगना की लँड एक्वायर जाला म्हणून. तर ते लोकांनी आयकोंक ना आमकां आनी तरी आसतना ते बांदून काडले घरा तांकां बांदून काडपाक फोर्स दिवपाक लोकल्स आमचे आसात थंय तेणी फोर्स तांकां दिलो ती बांदा तुमी कितें जाता तें आमी पळयतले म्हणून. ते कोमनाथ प्रॉपर्टीन म्हापसा म्युन्सिपल एकट्याक पासून शो करून धाडूंक ना. आतां कितले आतां एटलीस्ट अबावट 300-400 घरां. कोलवाळचो सरपंच म्हणटा आमी पेपर पळोवन नंबर दिल्ले. बेकायदेशीर आसल्यार खंय रिवोक करपाची तयारी. सांगपाचें म्हणजे पळय हे जे नंबर दिल्यात हे 2021 दिल्यात थंय. म्हणजे हेचे नंबर जेन्ना गव्हर्मेंटान एमेंडमेंट केला आनी एज अ टॅक्स पर्पज म्हणून तांकां दिवचो असो जालो. म्हणजे तेंच्यांनी कितें केलें आमकां फायली त्या टायमार खूब येयल्यो. 2021 गजाल ती. आनी फायली येताना पळय आमी कितें डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करता. डॉक्युमेंट कशें आसता सर्वे प्लान आसता 1/14 आसता. घराचो स्टेज आसता. लायटीचें बील आमी घेता तेजें खरोच रावता म्हणून हे सगळें पळोवन तांकां आमी हेचे नंबर म्हणून तेन्ना इश्यू केले तांकां. पूण आतां थंय वचून पळयचें जाल्यार थंय बॉर्डर ना तशें कांय कळना. बाबा ही घरां बाबा कुचेलेन पडटा काय खंय पडटा ती. ही घरां बांदल्यान म्हाका दिसता 10-15 काय 20 वर्सां जालीं हांव नकळो घरां बांदल्यात. पण ते इतले दीस खंय आसले तेन्नाच तांकां हें करूंक आयलें जर तेंचे एरियन पडटा जाल्यार. रिवोक जातलो तो. हय तो हेच टेम्पररी नंबर तो इलिगल हाऊस नंबर तो. आतां तेंच्या हितूर पडलो जाल्यार तेंच्यांनी तेजेर कितें तो एक्शन घेवन आमचे कडेन पडलो जाल्यार आमी रिवोक करता तो. कोमनीदादीची जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात म्हापसा JMFC कोर्टात रमेश राव आणि सलीम शेख म्हणटा त्या दोगांक 14 दिसाची न्यायालयीन कस्टडी दिल्या. दोगांक अरेस्ट केले आनी आयज तांकां रिमांडाक हाडलेले. पुलीस कस्टडी मागताले तांकां. काल अरेस्ट केल्ले तांकां. सो फर्स्ट रिमांडाक हाडलेले. हांवें कोर्टाक दाखोवन दिलें की तो प्रायमा फासी ऑफेन्स मेक आउट जायना. कंटिन्युईंग ऑफेन्स दाखोवपाक ती केल्ली ना हेंचेर. हो तेंचो फर्स्ट ऑफेन्स. आनी असले जेन्ना तूं प्रायमा फासी केस नासतना ऑर्गनायज क्रायमाचे सेक्शन यूज करता तेन्ना हांवें एक जजमेंट प्रोड्यूस केलें कोर्टाचें की कोर्ट कॅनॉट रिमांड हिम टू पुलीस कस्टडी एंड हॅव टू रिमांड हिम टू JC म्हणून. त्या खातीर कोर्टान आयज तांकां JCक रिमांड केलें. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. गोंयांत कायदेशीर रेंव काडूंक परवाने दिवपाची प्रक्रिया परत हुमकळ्ळी. गोंय पर्यावरण मुल्यांकन अधिकारिणीन प्रस्ताव परत धाडलो. मांडवी न्हंयचो झोन डिक्लेअर करपाचो प्रस्ताव अधिकारिणीन दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी आनी खण खात्याक परत धाडलो. झोन डिक्लेअर करूंक नाशिल्ल्यान EIA क्लियरन्साक आडकला. अधिकारिणीचे बसके उपरांत प्रस्ताव रिटर्न. One side, illegal sand extraction is rampant in the state of Goa, but other side, to start legal sand mining is getting delayed again and again.
Recently, Goa State Environment Impact Assessment Authority held a meeting to decide about the environmental clearance, but it could not be decided because the authority felt that there is dispute or there is no clarity about the zone of South and North Goa in the river Mandvi and river Juari. So matter has been sent back to South Goa collector and the Directorate of Mining to decide the zone that the further order can be implemented without any hassle, without any dispute. So for now, the issue of environmental clearance is delayed, and hence the issue of environmental clearance is delayed, and hence the sand mining is also delayed. मुकेश कुमार फॉर प्रुडंट. गोंयांत कॅश फॉर जॉबाची प्रकरणां बरीच चर्चेक आसात. एक वटेन पयशे घेवन नोकरी दिल्ल्याची जायती प्रकरणां मुखार आयल्यात, जाल्यार दुसरे वटेन कर्मचारी भरती आयोगान कालच तिसरी जायरात काडल्या. LDC आनी स्टेनोग्राफरांची वट्ट 285 पदां खातीर ही जायरात. एका सायडीन आमी पळयता की जे गव्हर्मेंट जॉब जाय जाल्यार लाखांनी कोट्यांनी अशे पयशे दिवन गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून अशें सांगून लोकांक फटयता. हेज्या पयलीं अशी हेजेर कारवाई जाल्ली आनी खूब जाण भितर तितून एरेस्ट जाल्ले आहा. त्याच फाटभुंयेर आतां साफ सिलेक्शन कमिशन हेणी आज जायरात काडल्या. जायरात अशी आहा की अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान टोटल 285 जॉब तेंच्यांनी अंडर स्टाफ सिलेक्शन कमिशन काडला. तेतून तेणे LDC, क्लार्क आनी स्टेनोग्राफर असले हे 3 पोस्टा खातीर टोटल 285 जॉब स्टाफ सिलेक्शन काडलेले आहा. ह्या जॉबांक एप्लाय करतलो जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाची जी वेबसायट आहा थंयसर ऑनलायन हे जॉब एप्लाय करूंक जाय तुमकां, आनी हेजी लास्ट डेट 13 डिसेंबर पयलीं ही जॉबाक एप्लाय करपाची अशी मागणी केल्या. स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. पोरण्या गोंया बेजिलिका धरून थंयच्या 3 सुरक्षीत वाठारा भोंवतणची 76 बेकायदेशीर बांदकामां काडून उडोवची हायकोर्टांत कांय एक्टिविस्टांची जनहीत याचिका. ह्या वाठारांतले कमर्शियल बिझनेस टेम्पररी वा परमनंट बेगोबेग थांबोवचे अशें याचिकादारांनी मागला. सुनावणी फुडल्या सप्तकांत जावं येता. Indeed, there is a writ petition filed, thereby claiming that there should be no commercial activities of whatsoever nature within the area of protected monuments in and around Old Goa. The list is given that all those churches and all those old buildings, etc., which are notified as the monuments, archaeological importance. There are some specific prayers there that any kind of commercial activities, either temporary or permanent, should be stopped. And also there is now issue of this exposition and the feast, etc., where a lot of activities will happen. Probably that is the reason why the urgency was claimed in the court. Somewhere next week it is listed. I think 25th it is listed. Archaeological Survey of India is a respondent. Government of Goa is respondent, and Panchayat is also respondent there. In that matter, I actually appear for the Archaeological Survey of India on behalf of Union of India. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.